दीस आयतार सप्टेंबराची 8 तारीख 2024. पहिले वाचप मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले अध्याय 5 वाक्य 1 ते 4a. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं बोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचे आरंभनी अंतासो वगार बोव पुर्विल्या काळासो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडतलो. उपरांत ताचे उरले भाव इस्रायेलितांशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 13 सो A-B आनी सो C. सर्वेस्परातें हांव उल्लासतां. पूण हांव तुज्या धड मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हणून म्हजें काळीज उल्लासतलें. श्लोक. सर्वेस्परा थंय हांव उल्लासतां. वय, ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मानाक स्तोत्रां सदगीतां गायतलो. श्लोक. सर्वेस्परा थंय हांव उल्लासतां. दुसरें वाचप रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 8 वाक्य 28 ते 30. आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायजे म्हणून ताणें येवजिल्लें. ह्या पसत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदार केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 1 वाक्य 1 ते 16, 18 ते 23. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद आसो. तो पूत अब्राहम आसो. अब्राहम इजाकाचो बापय. इजाक जाकोब आसो आनी जाकोब जुदासो आनी ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरासाचो आनी जेराचो बापय. तामर तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाहासोनाचो आनी नाहासोन साल्मोनाचो बापय. साल्मोन बोआजाचो बापय. राहब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापय. रूथ ताची आवय. ओवेद एसेचो आनी एसे दावीद रायाचो बापय. दावीद साल्मांवचो बापय. उरियाची बायल साल्मांवची आवय. साल्मांव रेहबोआमाचो. रेहबोआम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापय. आसा योसाफाताचो. योसाफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापय. ओसिया योतामाचो. योताम आखाजाचो आनी आखाज हिजकियाचो बापय. हिजकिया मानासेचो. मानासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापय. योसिया एकोनियाचो आनी ताच्या भावाचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत
येकोनिया शाअलतियेलाचो आनी शाअलतियेल येरुबाबेलाचो बापूय. येरुबाबेल आबियुदाचो, आबियूद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आखिमाचो आनी आखिम एलियुदाचो बापूय. एलियूद एलेयाजराचो, एलेयाजर मादनाचो आनी मादन जाकोबाचो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली, देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे तें गर्भसंभोग पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरिसै, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक आंक वारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मोरी मायेच्या जल्माची परब संभ्रमच्या आमी जेजू क्रिस्त तिचे तावन संवसारी आयिल्लो मिस्तेर नियाळटा. इजाया प्रवाद्याची उतरां मोरये थंय संपूर्ण जालीं. मोरये थंय ही उतरां संपूर्ण जावचे खातीर तिचे आवय बापायन देवाचें उतर सदां काल पाळून ताचे सॅक्रिफीस आनी पवित्रपणा तावन मोरी जल्माली. जेजूची आवय जावंक योग्य ती जाली. तांणी मोरयेक तांचें भुरगें जावन वाडोवचें खिसड जावन देवाचें भुरगें जावन वागयल्लें. देवाचो पूत आमकां मोरयेतावन लाभला तर तिणें तिच्या आवय बापायक मान दिवन शिकलो हर एक शेगुणू हाका कारण. मोरी विधेयपण, निस्कळपण आनी भक्तीपणाची देख. तिची जल्मा परब संभ्रमची आमी तिच्या पुताचो, आमच्या सडवणदाराची होगलीक गायता. आज आमी प्रथम फळां देवाक काणीक जावन अर्पिता. अशें जोकीम आनी अन्नान मोरयेक देवाक निस्वार्थपणी अर्पिलें, तशेंच आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवंक हें फेस्त आमकां उलो दिता. कशें मोरयेन जेजूक तिच्या पुताक संवसाराच्या सडवणे पासत समर्पण दिलो, तशेंच आमचो त्याग देवाक फावो जावचे परी ही परब आमकां उलो दिता. हें कुटुंबाचें फेस्त आमचें कुटुंबा जिवीत देवाक साग जावन जियोंक उलो दिता. मोरी माय सगळ्या कुटुंबादारांक देवाच्या मोगांत एकवटाव.